ज्या पद्धतीन सगळीकडे वन महोत्सव साजरा करतात त्याच पद्धतीन या वर्साय हो वन महोत्सव एक सप्ताहाचो आसता आणि म्हाका दिसता आज आमी एक्चुअली वन महोत्सव म्हणजे झाडां लावपाची सुरवात पयलींच केल्या पण एक उपक्रम म्हणजे एक कार्यक्रम आसचो जेणे करून जनजागृती जावची त्याच्या खातीर आज माझ्या मांद्रे मतदारसंघातल्या आमच्या पारशे गांवांत उरता रे तुयान पडटा अच्छा बॉर्डर पारशे आणि तुये बॉर्डर ह्या बॉर्डरीचेर हे वन महोत्सव साजरो करता आसतना म्हज्या बरोबर वन खात्याचे आमचे अधिकारी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर रिस्पेक्टेड वेलुटकर त्याचबरोबर रेंजर बाब शिरोडकर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट कर्मचारी रविकांत पारसेकर आमचे ह्या भागातले शेतकरी भाव तू म्हणजे मिडिया हे सगळ्यांचे ह्या कार्यक्रमात मनापासून पहिले सुवातेर स्वागत करता आणि अभिनंदन करता आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर त्याचबरोबर शेतकरी कारण झाड कित्या खातीर लावप हाचे महत्व खुबश्या जाणांक खबर आहा झाड लावप ताची मशागत करप वेगवेगळी पाणी खत घालप वाडोवप जशें ल्हान भुरग्यांक आमी ल्हानाची व्हड करता आसतना सगळी काळजी घेता तशीच झाडां लायतकच ताची काळजी घेवप कदाचित झाडां लायता आसतना आमी फ्रूट बेअरिंग म्हणजे फळां दिता अशी झाडां लायतात काही फूल झाडां लायतात त्याच्या पलीकडे आणि वता आसतना अश्यो वनस्पती आसात ज्याच्या अंतर्गत आमी मेडिसीन म्हणजे औषध जाका औषधी वनस्पती म्हणटात ते आमी लायतात खरें अर्थान हे दर वर्सा झाडां लावन आसलेल्या झाडांची संख्या वाडोवप हाचे खातीर हे दर वर्सा वन महोत्सव आमी साजरो करतात आणि त्या निमित्तान भरपूर हजारांनी झाडां लायतात हांव उमेदीन सांगचे दिसता म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या ह्या वर्सा 3000 झाडांची म्हणजे वेगवेगळी कलमां म्हणजे काजीची असो आंब्याची असो सायल्याची असो फूल झाडां असो किंवा औषधी वनस्पती असो ही फाटले 2-4 दीस बऱ्यापैकी 9 पंचायतींनी कदाचित 1-2 पंचायती रावल्या ते आजही जातले हे भरपूर म्हणजे 3000 झाडांची लागवड ह्या मांद्रे मतदारसंघात ह्या वर्सा जाल्ली आसा जेणे करून फाटल्या वर्सा जी झाडांची संख्या आसली तेतून भर पडलेली हे करता आसतना आमकां देवान दिलो हो निसर्ग आसा हे निसर्गाची एका अर्थान खंय तरी याद करप पुजा करप जशी देवाची पुजा करता आसतना आमी फुलां देवाच्या चरणाशी घालता वाहता त्याच पद्दतीन धरतीचेर म्हणजे निसर्गाची पुजा करता आसतना एक प्रत्येकान झाड लावप ही अत्यंत गरज आसा आज आमी पळयता पोल्युशन ज्या पद्दतीन वाडला जंगल तोड जायत आसा जंगल तोड जातकच तेजे झाडां जी कॉन्क्रिटाची जंगलां उबी जातात जेचो विपरीत परिणाम आमचेर हवामानाचेर जाता मागीर जास्तीत जास्त टेम्परेचर वाडप म्हणजे गरमी वाडप पावस कमी पडप हेजे जे दुरुपयोग म्हणजे आमी झाडांची कत्तल करता निसर्गाची जशी आमी सेवा करपाक विसरता पुजा करपाक विसरता त्याच्या वेळी दुसरी तेची खंय तरी आमी असले त्या धर्तीचेर झाडां कापतात आणि त्याचो परिणाम विपरीत परिणाम असो हवामानाचेर जाता एक्चुअली नागरी ह्या नात्यान प्रत्येकाची आमदार त्या बरोबर सगळ्या नागरिकांची जबाबदारी आणि कर्तव्य आसता आणि ताजे खातीर हांव एक विनंती करता सगळ्या म्हाज्या भावांक की कमीच कमी दर वर्सा प्रत्येकान 5-5 जर झाडां लायली आपल्या बागेत म्हणा आपल्या भाटान वेगवेगळ्या पद्दतीची म्हाका दिसता ह्या गोंयान आमी जर पळयले जाल्यार 18 ते 20 लाख लोकसंख्या आणि 20 लाख लोकसंख्येन जर 5-5 जर झाले जाल्यार जवळजवळ 1 कोटी वयर झाडां एका वर्साक ह्या गोंयान आमी लावंक शकता साहजिकच जशें हांवें म्हटलें की मशागत करप टायम टू टायम पाणी घालप खत घालप वाडोवप ही करपाची गरज आसा आणि अशेंच जर केले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोंयान देवान दिल्ली नैसर्गिक देणगी म्हणजे निसर्ग जो आसा त्याची बऱ्यापैकी आमी झाडाची रुपान त्याच्या चरणाशी व्हावून म्हणजे लावून बऱ्यापैकी पुजा करू शकता निगा करू शकता आणि हे समतोल म्हणतात पळय
नैसर्गिक समतोल. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमच्या बरोबर स्थानिक आमदार आसा आनी सरान एक बरो कार्यक्रम हांगा केल्लो आसा. मोर देन 300 झाडां जी आसा ती आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां दिल्ली आसा. तेंच्यांनी ती डिफरंट पंचायत क्षेत्रांत जे आपल्या वतीन तांकां दिल्ली आसा आनी खरोखरच एक आनंद जाता की जी झाडां आमी दिल्ली आहा डिपार्टमेंटान ती खरोखरच हांगा लायल्ली गेली आसा. आनी आयचो कार्यक्रम एक खूब इम्पॉर्टंट आहा. सगळ्यांक सरान सांगलेलें आसा ऑलरेडी की निसर्गात झाडाचें कितलें व्हडलें म्हत्व आसा. झाडां पासून जे मेडिसिनल त्या भायर डिफरंट टिंबर व्हॅल्यू आसा. त्या खुबश्या तरेन झाडां आमच्या जिवनात एक मोठो रोल प्ले करता. त्याच बरोबर आमचें पर्यावरण एक स्वच्छ दवरपाक तेचो मोठो योगदान आसा. आनी खरोखरच एक ह्या टायमार जो कोवीड आयचा आमचो कोरोना व्हायरस ह्या एक दुखद अशें वातावरण त्या वातावरणात एक म्हत्वाचो जो रोल सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाचें तशेंच तांकां ह्या कार्यक्रमा खातीर एक प्रोत्साहन दिवपाचें काम सरान एक बरे भशेन केल्लें आसा. आनी तांकां आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन एक आभार व्यक्त करता आनी आमकां ह्या कार्यक्रमात सहभागी केल्या बद्दल तांचे धन्यवाद. आनी सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद. थँक्यू. अरावंड कितली झाडां म्हटलें? अरावंड 3000 झाडां आमी फ्री प्रोड्यूस दिल्ली आसा.